Just imagine. नमस्कार इष्टानो आणि जस्ट इमॅजिनाच्या 24व्या एपिसोडान तुमचे स्वागत. फुडल्या आठवड्यान 25वा विसरू नका. इष्टानो, आता खंय सगळे पॉलिटिकल पार्टीज RTIच्या अंतर्गत येतली. म्हणजे पॉलिटिकल पार्टीज आपलो कॅन्डिडेट कसो फिक्स करता, पार्टीक फंडिंग कोण करता, कशे कशे ते पैसो उबो करता, कशे कशे ते पैसे खातात, कशे ते इलेक्शनाच्या आदल्या दिसा कोड ऑफ कंडक्ट लागलेलो असताना पैसे गावागावांनी आणि वाड्या वाड्यार वाडटात, कशे ते चोरयांनी कॉर्नर मिटिंग्स घेतात, हे सगळें RTIच्या अंतर्गत आता तांकां सांगचेच पडटलें. अशेंच एका व्हडल्या पॉलिटिकल पार्टीक गोंयच्या RTIच्या अंतर्गत कांय प्रश्नांच्यो जापो दिवच्यो पडल्यो. आणि मायंड यू, RTIच्या अंतर्गत जेन्ना कसले प्रश्न विचारता वा म्हायती मागयता तेन्ना ती खरी खरी दिवची पडटा. पळया, एक पॉलिटिकल लिडर सामको मातब्बर वेटरन आणि एक नवोत कार्यकर्तो दोगूय बसल्या आणि तांकां इल्लेले RTIचे प्रश्न ते आतां सोडवतात. जस्ट इमॅजिन. बाळू, फाल्यां गटाध्यक्ष जातलो मरे, मागीर आमदार, मागीर मंत्री, मागीर पयसोच पयसो. पण त्या खातीर आतांसूनच खूब कश्ट घेवचे पडटले पार्टी खातीर, राबचे पडटले रात दीस. बरें, ते RTIच्या अंडर ते कितें प्रश्न विचारले पळय, ते कितें ते मातशें विचार, म्हाका दिता जापो. भाई, वो प्रश्न आमकां आयरिस रॉड्रिक्सान विचारला. भाई, वो आयरिस आपल्याक अमिताभ बच्चन समजता काय कितें? कित्याक रे? सगळे प्रश्न हे कोण बनेगा करोडपती स्टायलीन विचारल्या. अबे, पयलो प्रश्न आयरिस रॉड्रिक्स विचारता, फाटल्या इलेक्शनान तुम्ही पार्टी कित्याक सोडली आणि दुसऱ्या पार्टीन कित्या खातीर गेले? आणि ऑप्शन दिल्या तेणी. ए, डिफेक्टेड जाले म्हणून, एक्सपेल केलो म्हणून. सी, तुमकां 5 करोडांनी विकतो घेतलो म्हणून. भाई, 5 करोड. आणि डी, ह्यातूंतले कांयच न्हू. ते डी उडय, बाकीचे सगळे सारके आहा. म्हाका पार्टीच्यान एक्सपेलूय केल्लो, म्हाका 5 करोडाची ऑफरूय आसली, आनी बाकीचे ते कितें आहा पळय डिफेक्टूय जाल्लो, ते डी कट कर. आनी दुसरो प्रश्न विचार तेजो, कितें आहा ते RTIच्या अंडर. आतां पॉलिटिकल पार्टीक हे त्रास करपाचे RTI वाले. दुसरो प्रश्न विचारला, तुम्ही पॉलिटिक्स कित्या खातीर जॉईन केले काय म्हणून. आणि ऑप्शन दिल्या. ए, पयशे करपाक. बी, कोर्ट केस चुकोवपा खातीर. सी, सत्तेचो गैरवापर करपा खातीर. डी, समाजकार्य करपा खातीर. आतां पळय, हांव जर डी म्हणीत समाजकार्य करपा खातीर, लोक म्हणटले हेका मेंटल हॉस्पिटलान घाला म्हणून, फटींग. मागीर हांव ते सी म्हणीत सत्तेचो गैरवापर करपा खातीर, जाल्यार आमची पार्टी हायकमांड बेजार जातली. मागीर हांव म्हणीत ए, पयशे करपा खातीर, जाल्यार आमचो चीफ मिनिस्टर बेजार जातलो. आनी हांव जर म्हणीत की बी, कोर्टाच्यो केसी चुकोवपा खातीर, जाल्यार म्हाज्या फाटल्यान ओपोजिशन पार्टी अशी लागतली, नो कमेंट्स म्हणून घालतय. चल सरळ नो कमेंट्स. ओके. तिसरो प्रश्न विचारला आमकां, तुमचे वार्षिक उत्पन्न कितले काय म्हणून. आणि हे 4 ऑप्शन आहा. ए, 10 लाख. बी, 20 लाख. सी, 100 करोड. आणि डी, ह्याच्या भितरले एकूय न्ही. माझे वार्षिक उत्पन्न मरे कितें कर, बरें, 5,50,000 माझे वार्षिक उत्पन्न. पूण भाई, डॉलर काय रुपीज बरो? तुझे कानपड्या डॉलर काढून रुपीज बरे. आम्ही जोडटा करोडांनी आणि आसता आमचे म्हणजे हांगा घालप 5,50,000 ओवरऑल एवरेज कशी न्हू, बरें आसता पळोवपाक आनी वाचपाकूय. डॉलर हे फोंडान घालपाचे कार्यकर्ते. भाई, हां सांग. अबे, दुसरो सुदीप तावणकरान प्रश्न विचारला. अय हां सांग. आमची पार्टी केन्ना फॉर्म जाली काय म्हणून विचारला. आमची पार्टी केन्ना फॉर्म जाल्ली. बरो गहन प्रश्न विचारला मरे. 22 वर्सां जालीं म्हाका ह्या पार्टीन, ह्या पॉलिटिक्सान केन्ना विचार केलो ना हे. तर आमचे जे वरिश्ठ नेते आहा न्हू सगळ्यान, जे 5 फावटी इलेक्ट जावन येयले, हांव तांकां विचारता. एक मिनिट आं. नमस्कार. च्या जाली. हे म्हाका एक सांगा, आमची पार्टी जी आहा पळय न्हू, ही केन्ना फॉर्म जाल्ली, ती खंयच्या वर्सा?
हा अरे अरे अशें जालें हा फायली हुंदरांनी खाल्ल्यो आनी आमची डेट बीन भितर काय मेळना रिकॉर्ड अशें हय तुमचो बापूय आमदार आनी मंत्री आहलो ह्या पार्टीन तुमचो काकाय आहलो आमदार आनी तुमचो आजोय सुद्दां ह्या पार्टीन आहलो पयलीं आमदार बरें बरें आनी तुमची काकी सरपंच आहली ह्याच पार्टी बरें बरें ओके हय हय काय बरें थँक्यू 3 सप्टेंबर 1850 म्हणून बरें पार्टी आमची फॉर्म जाल्ली ह्या दिसा म्हणजे बापूय आहले मरे म्हणजे 200 वर्सां पयलींची गजाल आणि भाई सांग. आमका फुडलो प्रश्न विचारला हम्म. आमच्या पार्टीक कोण फंडिंग करता काय म्हणून हे आमचे रे मेंबर्स आणि आमचे हे आहा पळय शुभचिंतक जे एडवर्टायजी घालता आणि आम्ही सगळे पॉलिटिकल जे आमचे मेंबर आहा ते आमी कितें इल्लेले फंडिंग करून आमची पार्टी वयर काडटा आमी भाई तुम्ही 22 वर्सां पार्टीन आसा कितें उपयोग तुमचो तुमका खबर ना कोण फंडिंग करता ते पसरकार ते मोटकेकार तो थंयचे बिल्डर कॅसिनो वाले हिंचे कडल्यान फंडिंग येता आमकां तुझ्या कानपड्यार कसिनो काडू आता हे सगळे तुका कोणे सांगला सांगला इतले बरे नाका असलेले उपद्रव ना उपद्व्याप जाय का फोणान घालतले असले कार्यकर्ते भाई सांग फुडलो प्रश्न तामणकरान विचारला की आमचे बँकेन कितलो बँक बॅलन्स आसा काय म्हणून तेका कित्याक जाय बरें स्विस बँकेतले 35 करोड आणि आमचे एसबीआयन आहा ते 4 करोड आणि तेका एक काम कर आमचो कोऑपरेटिव्ह बँकेतलो अकाउंट हा पळय त्याचो बॅलन्स दी बरें आमचे कोऑपरेटिव्ह बँकेन 21,653 रुपया आणि 65 पैसे आसात आणि हे बरें आमची कोटेच शाखा नाही म्हणून ओके भाई फुडलो प्रश्न आमकां तारा केरकरान विचारला पळय कितें म्हणटा ते पार्टी आपलो कॅन्डिडेट कसो फील्ड करता काय म्हणून व्हॉट आर द क्रायटेरियाज काय म्हणून विचारला हवी क्रायटेरियाज बी म्हणटा इंग्लिश मारल्या हय हय तारा कित्याक पडला सगळें पळय बरें थंय आमची पार्टी ही लोकाभिमुख पार्टी डेमोक्रेटीक पार्टी सो आमी आमचो जो कॅन्डिडेट जो चूज करता पळय तो लोकाभिमुख स्वच्छ प्रतिमेचो निर्मळ स्वभावाचो आणि लोकांच्या संपर्कान असलेलो आणि तो असो पयशाकरच असलो म्हणून जायना सादो मध्यम वर्गीय घरांतलो आमी एक बरोसो कॅन्डिडेट पळयता आनी आमी तांकां टिकेट दिता आनी इलेक्शनाक उबो करता पूण भाई अशें आमच्या पार्टीन कोणूच ना न्हू आमची पार्टी पयली एकट्याक बरो धरता ताका फुलयता तेजे कडल्यान भरपूर काम करून घेता आणि ताका गटाध्यक्ष करून मागीर इलेक्शनाच्या टायमार भलत्याकूच तिकेट दिता जितलो तो पयशेकार तितली तिकेट कन्फर्म न्ही तुझ्या त्या कानपड्यार तिकेट काडून हे कार्यकर्ते मरे म्हाका 100% फोनान उडयतले असले दुसरो फुडलो प्रश्न विचार कोण ते पळय बेगीन कर भाई हो फुडलो प्रश्नूय तारा केरकरान विचारला इलेक्शनाच्या खर्चाचो ब्रेकअप मागला ब्रेकअप अरे म्हाजो केन्ना ब्रेकअप जालो ना आयुश्यान हांव एक पार्टी आणि एक चली यांच्या बरोबर गेली 25 वर्सां हांव एकनिश्ठ आसा म्हाजो ब्रेकअप म्हणटा तो केन्ना लायफान जालो ना भाई तो ब्रेकअप न्हू कसलो ब्रेकअप इलेक्शनाच्या टायमार आमी कसो कसो आणि कितलो खर्च केला त्याचो ब्रेकअप मागला कित्याक जाय तो बरें तो वा बरें इलेक्शनाच्या दिसा सकाळी आमी पदिरा कडच्यान 5,000 पाव घेतलेले गरिबांक वाटपा खातीर त्याचो खर्च जालो 15,000 बरें आणि तितून भितर 500 रुपयाचे नोटी घालून दिले तेही बरो हे बरें आमी महिला मंडळांक 200 शिवपाची मशिनां वाटलेली गरीब महिलांक तें बरें आणि तिथे त्या खणांनी बंडलां भरलेली पयशाची तेय बरो भितर तुझ्या कानपड्यार हांव बिश्टीन मारू एक पूण भाई म्हाका सांगात तुमचे वार्षिक उत्पन्न फक्त 5 लाख मागीर तुमी इतली बंडलां कशी वाडटाले अरे गाडवा आता एका सांगचेच पडले कितें तें हांगा यो अरे पर्रीकारा भितर आनी म्हाज्या भितर सामको फरक आहा पर्रीकार आतां पणजी तो बेती पूल बांदूंक सोदता पळय बांदता पळय सद्याक तो पूल 10 वर्सां पयलीं हांवें बांदून मोकळो हांव PWD मिनिस्टर आसतना पर्रीकार आतां बांदता जायत हांवें तो 10 वर्सां पयलीं बांदला जाता हें
इलेक्शनाची कॉन्टेस्ट करपाक तुजो पगार सुद्दां खंयसून दिलो पूण भाई तो पूल पर्रीकार बांदिना PWD डिपार्टमेंट बांदता. तुझ्या आता कानपड्यार जुवारी पूल काढू. जस्ट इमॅजिन. इश्टानो असले कार्यकर्ते आता जरा झाली ती पार्टी सारखी खराब जावपाची. इश्टानो आता फोंडा म्युन्सिपाल्टीन कचऱ्याच्यो गाडयो व्हरून व्हरून एका नामांकीत आनी प्रतिश्ठीत मनशाच्या हॉटेला भायर व्हरून पार्क करपाक सुरू केल्या ऑलरेडी. तो प्रतिश्ठीत आनी नामांकीत मनीस रवी नायक अशें हांवें खंयच म्हणूं ना. म्हटलां हांवें ना म्हणून ना सांगलें म्हाका नांव घेवं नाका म्हणून. पण मुद्दो कितें की सडनली फोंडा म्युन्सिपाल्टीक सनग्रेस हॉटेलाच्या सायडीक भायरूच गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटा खातीर एक आयडियल सायट कशी कितें दिसपाक लागली अचानक ह्याच वर्सा कशें कितें आमी रवी नायका कडेन उलयलें बरें कित्याक सांग तो एक थंयचो नागरीक न्हू आनी पयलींचो एक प्लीज आदलो होम मिनिस्टर होमली अफेर्स सगळे गेलो. रवी बाब एक मिनिट रवी बाब हे कचरो आनी रेब्यांनी भरलेले ट्रक सनग्रेस ह्या हॉटेलाच्या भायर पार्क करून दवरल्यात. ते कोणें सांगलें तांकां लवून सांगलें अशें करपाक लवू मामलेदारान गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान सांगलें मनोहर पर्रीकरान सांगलें तांकां ते गार्बेज ट्रक सोडून तुमच्या हॉटेलाच्या भायर दवर म्हणून. बरें तुका हो कचरो पळोवन कशें दिसता तुजें फर्स्ट रिएक्शन कितें. गोंयांत कचरो सगळे कडेन आसा पण ह्या ट्रकांनी खंय तरी तुमच्या हॉटेलाचो कचरो आसा न्हू रवी बाब. आनी लोकांचो बी आसा. हय 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 लोकांचोय बी आसा. बरें सरकारान म्हटलेलें की जॉब रेक्रुटमेंट स्कॅमान विश्वजीत राणेकूच फक्त भितर उडयता म्हणून खंय. सरकारान सांगलें आपूण करतले म्हणून पूण तेणी करपाक जाय आशिल्लें. रवी नायक आयज भलत्याच मुडान आसा एकदम त्या मुडान. आयजूच कितें तें विचारून घेवपाचें. बरें आमकां एकूच सांगा रवी बाब एकूच सांगा फोंड्यान सन नांवांसून जितलीं हॉटेलां आसात पळय ती तुजी न्हू तुजी न्हू ती. आसूं जस्ट इमॅजिनान केन्नाच कोणाक जाप दिवपाची जबरदस्ती केली ना आयज पर्यंत. 24 एपिसोड जाल्या केन्नाच कोणाक फोर्स केलो ना. आतां हांगाच पळया तुमी इश्टानू चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकराक आमी कितलेशेच प्रश्न विचारले पूण तो जर जापो सारक्यो दिवंक सोदिना जाल्यार वॉट वी कॅन डू वी कांट हेल्प इट. आमी करपाचें कितें. जस्ट इमॅजिन. चीफ मिनिस्टर परत तुवें पयरूच म्हटलें की मायनिंग एक दिन जरूर शुरू हो जाएगी. केन्ना शी दिसता तुका आय मीन कितल्या म्हयन्यांनी मायनिंग सुरू जावं शकता. 1 2 3 4 5 पळयलें ही डजंट वॉन्ट टू आन्सर दॅट क्वेश्चन प्रॉपरली. तो बेटीच 1 2 3 4 अशें करता आन्सर करपा येना. आसूं तें सोडा. बरें सीएम वॉट डू यू थिंक आफ्टर दीस ग्रँड नॅशनल एक्झिक्युटीव BJPची गोंयान हाव युअर मिटींग विथ प्रायम मिनिस्टर वील गो. इट वील गो लायक दीस. हो मूड आहा पळय सीएमाचो न्हू तो केन्नाय आसता कळ्ळें. तो आसता तेन्ना आमी बाकीचे कितें प्रश्न आहा ते विचारून घेवया. अरे सीएम उठले वचपाक वचपाक तयार जाले. आनी हो कसलो अवॉर्ड. सीएम मिडियाचे प्रश्नांक बरेच भशेन कट मारपाक शिकला म्हणून तांकां हो कट मारलेलो अवॉर्ड सीएमाक दिला. तालिया. दत्तप्रसाद मातशी ती खुर्ची काड सायडीक आडखळ जाता सराक आडखळ जाता मातशी प्लीज मातशी सायडीक काड. चेअर भायर काड चेअर काडनाका. ओके इश्टानो टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक आणि ब्रेका उपरांत मेळुया. येस जस्ट इमॅजिन